रमेश शेट मांद्रेकर हांच्या चित्र शाळेन जेन्ना आयले जर पळयले जाल्यार हांगा ते टोटली मातीचे गणपती करतात। मांद्र्या गणपतीची चित्रशाळा हांगा रमेश शेट मांद्रेकर नवे पिळगेक मातयेच्यो मुर्त्यो करूंक शिकयता। गणपतीच्यो धरून हेर मुर्त्योय ते करतात म्हूण मांद्रेकारान सांगलें। आमच्याकडे म्हणजे आम्ही गोवा हस्तकला महामंडळान तेका खूप बाबा असताना 40 वर्षां गणपती तांकां सप्लाय करता। अमावशे आमच्याकडे गणपती व्हरतात। महाराष्ट्रात तळवणा म्हणून गाव आसा थंयसर ते आधी ते पाटलेन गणपती व्हरत आणि थंयसरलो एक परांजपे भडजी म्हणून आहा तो अजून आमच्याकडे गणपती व्हरतात। तेचो आम्ही गणपती सांगना भट्टाक बिट्टाक करून आणि तो पहिली हा करतो। आता पेडणाचो सार्वजनिक पेडणाचो केला, तालिगांवचो सार्वजनिक हा, वास्को पर्यंत कायसुवा, हणजुणा, म्हापसा, कामुर्ली ह्या आजूबाजूच्या भागांनी सगळे जातात। हरमल, केरी, पालये सगळ्या भर चालूच असतात। गोंयभरान आसात तुमचे काही ना काही सगळ्या भर सगळं आसात तुमचे। पीओपी ना वापरून स्वता शेतांतली माती हाडून ह्यो मुर्त्यो ते करतात। माती ही आमची शेत आहे की आमच्या शेतातलीच आमकां जाय तितकीच वर्सां हाडटा। आमची 2 शेतां आमी जाय तितकीच आमकां वर्सां हाडटा। नव पिळगेनूय ह्या वेवसायांत भागीदार जावचें म्हूण मांद्रेकर सांगता। जेंका कोणाक हिचांक जर आवड आसा जाल्यार तेणी ह्या कामाक लक्ष घालपाक कसलोच अडचण ना आसा। फक्त तेणी आवड आसांक जाय तेका आनी जर म्हाज्या कडेन सुद्दां जर कोणी शिकांक शकती जाल्यार मी ताका सुद्दां शिकोवंक सुद्दां शकता। आत्मविश्वास जर धरी जाल्यार गॅरंटेड तो सक्सेसफूल जाता। सदान कामगार आता कामगार ते बळी व्हडचे माझ्या कडेन खाली सुद्दां आहात पण तांकां आमी ल्हानपणापासून शिकयल्ले आहात। रमेशाचो पुतणो ताच्या ह्या कामांत ताका मदत करता। संदीप शेट मांद्रेकर म्हणटा कलेक प्राधान्य दिवप गरजेचें। आर्टिस्ट मेन आर्टिस्ट थंय उरल्यात आणि भायले येवन भरलेले आहात। तर भायले कोणूय हाडटात तुळशी विकतात। आता माझ्या कडेन ना म्हटल्यार तुळशी कितले 300 तरी पॅटर्न आहात। देवळाची कामां चालू असतात, दीपस्तंभ, दिवाळेक नरकासुराची तोंडां, ओके ऑल सीजन काम चालूच। पण काय कला ही कला ती कलाच जॉब तुका खंयूय मेळूं शकता। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी।